Argan tuka sumia Jesu, oglap tuka sumia Jesu. Jesu Christ te mogoच्या भाव-भयणीनो, तुमका सर्वांक प्राचिताच्या काळाच्या सोवत्या आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. हांव बाप फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दिएसीस. आज मार्चाची तारीख 10 एक घडीभर आमी नियाळ्या. सर्वेस पर बापा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता, तुज्या नावाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आमी नियाळच्या ह्या वखता सुवार्थेच्या आशिर्वादान तुंबोर. ही सुवार्थ आमकां भलायकी हाडून दी, पिडे शिडेतां सुटका हाडून दी. मात्र न्ही, सुवार्थ समजा सारक्या तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर पाठाय. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. आवास्वरो 30 आनी 6 ओळू 14 तावन 16 19 तावन 23. Second Chronicles chapter 36 14 to 16 19 to 23. त्या दिसांनी जुदाचे फुडारी याजक आनी लोक विश्वासी रावले नात. तांणी राष्ट्रांच्या कांटाळ्याच्या करण्यांची देख घेतली आनी सर्वेस्परान जेरुसलेमान पवित्र केल्लें ताचे मंदिर बस्ट केलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या दुतां उदेशी तांकां परत परत सात्राय दिली, कित्याक ताका आपल्या लोकांचे आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे भोगले. पूण तांणी देवाच्या दुतांच्यो केबडायो केल्यो, ताचे सत्रेचो तिरास्कार केलो आनी ताच्या प्रवाद्यांची निंदा केली. अशें सर्वेस्पराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बाचेवेची वाट कसलीच नासली. ताणें देवाच्या मंदिराचे भस्म केले, जेरुसलेमाचे पागर कोस्त लावन घाले, ताच्या सर रावळेरांक उजो लायलो आनी तांतल्या सगळ्या मोलादीक वस्तूचो नाश केलो. तालवारीक सांपडोवन मरनातलेल्यांक ताणें बाबिलोनाक व्हेली आनी थंय ती पर्सियाच्या रायाची राजवटकी स्थापीत जायसर नेबुकाडनेझराची आनी ताच्या पुतांची गुलामां जाली. सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशीं सांगल्लीं उतरां खरी जावच्याक हें सगळें घडलें. ताणें म्हळें पाळूंक नासलेल्या साबातांचो विशेव भुंयक मेळासर ती 70 वर्सां पाड पडटली. पर्सियाच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशीं उलयल्लें उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्सियाच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्सियाचो राय सिरूस अशें सांगता, सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची सर राज्य म्हज्या आदीन दिल्यात आनी हांवें जुदान आसा त्या जेरुसलेमान ताच्या मानाक एक मंदिर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणी आसा जाल्यार तो जेरुसलेमाक फाटीं वचूं आनी ताचो देव ताचे सवे आसूं. अंतर्गीत 103 आनी 7 137. तुका जर हांव विसरना तर म्हजी जीब घट जावं. बाबिलोनाच्या न्हंयतडेर बसून सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतेल्या. तडीच्या लांब दिगरुखांचेर आमची विणी उमकळावन आमी बसतेल्या. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. तेन्ना आमकां गुलाम करून व्हेल्ले ते आमचे लागची गायनां विसारतले. वळी आमकां धमकितलेचेच आपणाक कुशाल करूंक सियोनाचे गीत गाया म्हणून मागताले. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. सर्वेस्पराची गितां पारकी गांवांत आमी कशीं गावची? सर्वेस्पराची गितां परकी गांवांत आमी कशीं गावची? तुका जर हांव विसरन एस जेरुसलेमा म्हजो उजवो हात रूख जावं. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. ए जेरुसलेमा, तुजो उगडास जर हांव सोडूं, म्हज्या दादोसकायेच्या वेळा सयत जर तुका हांव विसरूं तर म्हजी जीब म्हज्या तोंडांतूच घट जावं. सांपावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 2 ओळ 4 तावन 10. भावां भयणीनो,
पण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्या अदीक मोगापासून पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जीवन केली. देवाचे दयेन तुमकां सडवण मेळ्ळी. क्रिस्त जेजू थंय एकवटान जियेतेल्यांक आमकां ताणें जिवांत उठयली आनी ताचे सुवें सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. क्रिस्त जेजू मरिफात आमकां दाखयलेल्या काकुळती वरवीं आपल्या कुरपेचें दायज केदें वर्ते म्हणून फुडल्या सर युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या त्या योजनेचो शेवट. ताजेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावंटीचो फळ म्हणून तुमी कोणीय बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्याच आतांचें काम. क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदान जियेजय म्हणून सुरवेतावन येवजिल्ले प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. देवान संवसार असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपोवन दिलो, ताका सतमंतेल्यांक ससण्याचें जिवीत लाभच्याक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवाजवर 3:14-21. जॉन 3:14-21. जेजू निकोदेमाक सांगा लागलो, जशे मोइजेन अरण्यान सर्पाक उबारलो तशे मनशापुताक ओज उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सासनीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, भागार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, भागार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणापासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां कोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो कोरण्यो दिश्टी पडनये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. पूण सताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता, तेंच आपणें केला म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची तिनी वाचपां आमी नियाळतना पयल्या वाचपांत आमकां देव बरोसो दिवच्या विशयांत आयकूंक मेळटा. दुसऱ्या वाचपांत पातका वरवीं तुमी मेल्यात, कुरपे वरवीं तुमी बाचाव जाल्यात, म्हणजे आमची खंयचीं कामां न्ही, भागार आमकां सुटका ह्या सडवणू देवाची कृपा जावन आसा. ती कृपा आमचे थंय कशी आयली गी म्हणल्या विशयांत आयचो वांजेल आमकां सांगता. ह्या वांजेलाचेर आमी नियाळ करया. पळया, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकाच पुताक आमच्या खातीर पाठयलो. जुआंवचो वांजेल 3रो आवाजवर 16वी ओळ. सगळो संवसार नाश जावन आसले, सकड बायबल नाश जाल्यारय ह्या एका उतरा वरवीं देवाचो मोग आमकां कळीत जाता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें ताच्या एकाच पुताक आमच्या खातीर ओपोवन दिलो. निकोदेमस एक शिकपी मनीस जेजू भेटोवंक येतालो आनी ह्या 3ऱ्या आवासवारांत जेजू निकोदेमासाक परत जिवचे या परत पुनर पवित्र जिवीत कितें म्हणल्या विशयान जेजू ताका शिकोवन दिता.
आणि त्या शिकवण्याचो दुसरो भाग जावन तो सांगता, जशे मोयशेन अरण्यान सर्पाक उबारलो तशें मनुष्य पुताक ओस उबारूंक जाय. आमकां कळीत आसा पोरण्या सोल्ल्यांत देवा विरोध वेताना विकाळ सरप साबोन इस्रायल लोक मोरोंक लागलो. आनी तो वळो मोयशे मोदें पडटा, देवा लागीं विचारता, तांचे खातीर बोगसणे मागतना तो सांगता, एक तांब्याचो सोरोप कर. आनी कोण सक्कड सोरोप सबली त्या तांब्याच्या सोरपाक कुर्सार पळयतात ती वांसून उरतली. हाजो गुर्त कितें, संकेत कितें? तांब्याचो सोरोप म्हळ्यार आमची पातकां, शिराप ही सक्कड तो कुर्सायतलो. कुर्सार जेजू मोरोन सैतानाक नाश करतलो आनी कुरीस जैताची सकत जातली. आनी आमी पळयता मोगाच्यो भाव भयणीनो, तशेंच मनुष्य पुताक वयर उबारूंक जाय. म्हणजे मनुष्य पूत त्या कुर्सार मैमेवन जातलो, ताणें कश्ट दगद भोगूंक आसा आनी ताणें पातक ह्या शिराप नाश करूंक आसा. आमकां ताणें जैत दिवंक आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत उत्पत्ती ग्रंथान त्या रुखा वयर जिवंत सोरोप गेलो. मोयशेच्या काळार हांगा गणन पुस्तकान आमी पळयता, एक सुक्या कुर्सा वयर एक सांकेतीक सोरोप दवरलो आनी नव्या सोल्ल्यांत त्या रुखा वयर जिवंत जेजूक म्हणजे त्या जीवन असलेल्या जेजूक तांणी मारलो. मनुष्य पुताक वयर उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमन तेल्या हर एकल्याक सासणी जिवीत मेळटलें. ताचे सलवास हांव तो हाडून आयला, सगळ्या संवसाराच्या पातका खातीर ताणें बली जावंक आसा. आनी मनुष्य पुताक वयर उबारतना ससना सासणीक जिवीत मेळटलें. आज आमकां सक्कडांक सासणीक जिवीत जाय. आमची सगळी कितें मांडवळो या पवित्र सभा सक्रामेंत हे सक्कड आमकां सासणीक जिविताक तयाराय करतात. आमचें आराधन, आमचें सक्रामेंत, आमचो क्रिस्ती भावार्थ, कित्याक आमी ताचे थंय जिवंक आसा, सुम्या थंय वसोंक आसा. आनी तवळ तो सांगता, तवळ ताका सतमान तेल्या सासणी जिवीत लाभतलें. कशें? आमच्या पुरपे वरवीं न्ही, आमच्या खंयच्याय तालेंता वरवीं न्ही. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. पळय, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक, देवान कितेंच पाटी दवरूंक ना. आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर ताणें दिलो. तर देव आनी कितें दिना जायत? तुमी उडास आसा जाल्यार आमी प्राचिताच्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारा वाचलेलें वाचप. दुसऱ्या प्राचिताच्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारा वाचलेलें वाचप. पळया, जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरी नासता आमा सुमेस्त पासून ताका सोडून दिल्लो देव. देवान संवसार इतलोय मोग केलो की ताणें एकल्याच पुताक सयत दिलो. पळय, आपल्या काश्या पुताक बाकी दवरनासतना आमा सुमेस्त पासून सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सगळे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावत? पळय, ताचे सालवास आमके वरते देणे. आनी तो सांगता, क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्या बसला आनी आमच्या पासून विनाती करता. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमचो मोग केलो. देव म्हणजे मोग. या प्राचीन काळार त्या मोगाचो वरतो अनमोग आमकां जाता. आनी कित्याक ताणें मोग केलो? पळया, मुखलें उतर आमकां भारी गरजेचें. ताका सतमान तेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. तर जी कोण सकट जेजू सतमानता ताचो नाश जायना. कित्याक? देवान ताचो मोग केला बगार ताका सासली जिवीत मेळच्याक. पळय, आमकां सगळ्यांक सासली जिवीत. तो आयलो आमकां सासली जिवीत दिवंक. ताजे जिवीत आमकां दिवन आमचें जिवीत सारकें करूंक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही,
साबार जाणांनी चिंचे आसा देव शिक्षा दिता, देव तांकां अशें करता तशें करता. ना, देव ह्या संवसारात जेजूक धाडलो नीत करच्या खातीर न्ही, बगार आपणाच्या पुता मोरी फात संवसाराची सडवण दिवच्याक. तो नीत करूंक परत एकूट येतलो. आता तो आयलो नीत करूंक न्ही, आता येयलो तो देवाचो मोग दाखोवंक, देवा ते आमकां राज्य करूंक. तो देवाच्या पुताक सतमान दिल्याची नीत जायना, जेजू कोण सतमानता ताची नीत जायना. पूण जो कोण ताका सतमानिना, जो कोण जेजूक सतमानिना, तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणापासून ताची नीत जावन गेल्या. पण आज गरजेचे आमचो भावार्थ सतमानचे. आमी सतमानता बेश्टे म्हूण हांव ती भावार्थाची सता आमच्या बावतिस्मान आमी ती बसवणी घेवन आमी क्रिस्ताची जाल्या. तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमान ह्या कारणापासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें कोण? जेजू. पूण आपली कर्तुवां कोठी जाल्ल्यान, पण कोठी कर्तुवां आमी रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या आवास्वरांत 18व्या वळींत हांव वाचता, मनशाची कर्तुवां कोठी जाल्ल्यान तो देवातावन पयस गेलो. मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो सड मोग केलो. काळोख म्हळ्यार पातकाचो सड मोग केलो, वडण्याचो सड, बुलोवण्याचो सड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, खोटेपण आदारतल्यांक जेजू म्हळ्यार जायना. कित्याक जेजू पवित्रपणाक आपोवणें दिता आनी आपल्यो खोट्यो कर्ण्यो दिश्टी पडने म्हूण तो उजवाडा सरशी येना, देवा सरशी येना. पूण सताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केला म्हूण प्रगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सताच्या वाटेन चलोवंक जाय. जेजून ताचो पाटलाव करण्याच्या सांगलें, जुआंव सवांजेल 8 वसवर 31 ओळ, जर तर तुमी म्हजो पाटलाव करशात, तुमी म्हजे खरेशीच जातल्यात, सत तुमी जाणा जातल्यात, सत तुमकां सुडका दितलें, आनी तें सतच जेजू. त्या खातीर सताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केला म्हूण प्रगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. आमी एक झळक पयल्या वाचपाचेर घालची जाल्यार जुदाचे फुडारी याजाक लोक विश्वासी रावले ना, ताणें राष्ट्राच्या कांटाळ्याच्या करण्याची देख घेतली आनी सर्वेस्पराचें मंदिर तांणी बस्ट केलें. सो देवाचें मंदिर भस्म केलें, जेरुसलेमचे फागोर कोस्त लावन घालें, म्हणजे सगळें जेरुसलेम नास जालें, रावळे आनी पवित्र वस्तू कितें आसले सक्कड, कित्याक देवाचो राग त्या लोकांचेर पेटलो, देवाक सोडून ती पयस गेली, म्हणजे काळोखाच्या कृत्या लागीं गेली. परत देव तांकां उबें करता. कशें उबें करता पळया, तो जुदेवाचो राय न्ही, पर्सियेच्या रायाच्या मोतीन देव घालता उजवाड. त्या खातीर आमी आमच्या रायां खातीर, आमच्या पर्जे राजांत आसतना मुखेल्यांक खातीर आमी मागत जाय. खंयच्या धर्माचो खंयच्या पाडतीचो जावं दी, ताच्या काळजान देव आशिर्वाद घालूंक शकता आनी बरें करूंक शकता. आनी हांगा आमी पळयता पर्सियेच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेश उलयली उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्सियेच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यान तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा प्रगट करूंक प्रेरीत केलो. कसली आज्ञा? पर्सियेचो राय सिरूस अशें सांगता, पण तो पर्सियेचो राय जुदेवाचो राय न्ही, सायरस सिरूस म्हणटा ताका. सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसारांची सर राज्य म्हज्या आदीन दिल्यांत, पण सर्वेस्परान ताच्या हातीन दिल्यांत आनी हांवें जुदांत आनी जेरुसलेमान ताच्या मानाक मंदिर बांदूंक जाय म्हूण म्हाका आदेश दिला. सर्वेस्पर देव कोणायकी आदेश दिवंक शकता, आमच्या मुखेल्यांक आदेश दिवंक शकता, फुडाऱ्यांक आदेश दिवंक शकता. तर आमी दुबाव नसो, आमी धैर्यान, आमी भावार्थान जियेवया. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकांमदलो कोणी आसा जाल्यार, म्हणजे कोणाच्या? सर्वेस्पराच्या लोकांमदलो. पण सर्वेस्पराच्या लोकांक एक विशेष घनता आसा, मान्यता आसा. तो जेरुसलेमा फाटी वचूं आनी ताचो देव ताचे सोवे आसूं. सिरुसाच्या मुखांतर देव इस्रायल प्रजेक अजाप करता. आज आमच्या जिवितांत ती तो अजाप करूंक शकता.
तर मगच्यो भाव भयणीनो, आमकां थोडे पडी कश्ट मेळटना, हिंसा मेळटना, मतांतलेपण येतना, भयोत्पादन येतना, आमच्या वयर या फटीसोत्मो येतना कंगाल जावचे न्हय. आमचो सर्वेस्पर देव तांच्या काळजांती बरें घालूंक शकता, तांकां परिवर्तन करूंक शकता आनी आमचो भावार्थ मुंदरून व्हरूंक तांकां प्रेरणा करता. तर आमी बरोसो सांडचो न्हय. आनी आयच्या अंतर्गितान आमी आयकलें, तुका जर हांव विसरना तर म्हजी जीब घट जावं. हें गायन आमी सदांच गायता. By the rivers of Babylon we sat and wept. आमी त्या बाबिलोनाच्या न्हंयतडीर बसून रडल्या. हें गायन कीर्तन 137. कशें आमी परकी गांवांत तुका गायनां गावची म्हळ्यार तांकां बंदडेक वेल्यांत देवाळ ना, कितेंच ना, तांचें सकट नास जाला आनी थंय ती हें रुदानाचें गायन गायतात. आनी देव सांगता, जेरुसलेमा हांव तुका सोडिना, हांव तुका परत आशिर्वाद दितलो, परत हांव तुका बांदतलो. म्हणजे देव आमकां भरवसो दिता. दुसरें वाचप आमी आयकलें, पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4:10 दुसरो स्वर. पळया, देवान आपणाच्या पारका कुळटीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अधीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जीवन केली. पण आमी मेल्या पातका वरवीं, क्रिस्त सवे आमच्या बपतिस्मान पुनर्जीवन केल्यांत. आमकां आनी मरण ना, आमी जेजू सवे जिवचें. देवाच्या दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. आज आमकां देवाच्या दयेन, द मर्सी ऑफ गॉड, काकूळ तू सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्त जेजू ते एकवटान जियेतेल्ल्यांक आमकां ताणें जिवांत उठयली. म्हळ्यार क्रिस्त जेजू ते एकवटान जियेतेल्ले आमकां जिवांत उठयले आनी ताचे सवे सिंहासनार बसचो अवकाश कर दिलो. क्रिस्त जेजू मरिफात आमकां दाखयलेल्या काकुळते वरवीं आपल्या कुर्पेचें दायज केदें वर्तें म्हणून फुडल्या सर्व युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवट. योजनेचो शेवट कितें म्हळ्यार फुडल्या सर्व लोकां कडेन जाय आमच्या देवान आमच्या जिवितांत केल्लें तें आशिर्वाद ह्या वर्ती घडिता. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम हें. इट इज हिज मर्सी. ते देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणी बाडाय उलोवंक नजो. सुवार्थ म्हज्या वावटीचो फळ न्हय, क्रिस्ती भावार्थ म्हज्या वावटीचो फळ न्हय. आज म्हाका देवान दिलां तें देणें. त्या खातीर सांत पावल म्हणटा, वडवीक भोगसो देवातय न्ही, समिया ते वडवीक भोगू. तुमच्या वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणी बाडाय उलोवंक नजो. पळय, क्रिस्ती भावार्थ्याक, क्रिस्ती प्रवाचकाक, कोणी क्रिस्ती याजाक, रिलिजियस गवळीक कोणायकी बाडाय उलोवंक ना. आज हांव ह्या जाग जालां जाल्यार बाडाय उलोवंक ना. कित्याक ताणें म्हाका दिल्लें देणें. हांव एक क्रिस्तांव बावतिस्मांत आसा, बाडाय उलोवंक ना. ताणें दिल्लें म्हाका देणें. वय आमी देवाच्याच आतांचें खाम. क्रिस्त जेजू थंय आमी बरे आदार जियेसय म्हूण सुरवेतावन येवजिल्ले प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. क्रिस्त जेजूचे येवजणे प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. तरी रचुल्लो देव आमकां बसता, पस्सो देव आमकां राखता. ताची आमी स्तुती करुया. सोडवण दिली ताणें अब्राहमाक, आमकां दिता पातकी मनशाक. ताची आमी स्तुती करुया. कित्याक तो देव अब्राहम असो, जॅकब असो, इसाक असो, जॅकब असो, तो देव म्हजो आनी तुजो. तर त्या देवाक आमकां समर्पण दिवया. देव आमचो मोग करता. आमच्या पातका जिवितांत तो आमकां बदलावण दिता. आमी अविश्वासी जाल्यार तो अविश्वासी जायना, तो आमचो मोग करता. तस जाल्यार सर्वेस्पराक आमी अर्घां दिवया, वाखाणया आनी ह्या आयतारा, चवथ्या आयतारा ही लितुर्जी आमी भाग घेत आसतना आमकां आमच्या कुटुंबाक आशिर्वादांनी भरू दी म्हणून आमी मागया. तर एक घडीभर मागया. सर्वेस्पर बापा, गणिका कुळदारात अर्घां होगळापांनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ हांवें परगट केल्या. तुवें संवसाराचो हर एकल्याचो सोयी मोग केलो की तुवें तुज्या पुताकच आमच्या खातीर दिलोय. कितलीशीं जाणां पुताक ओळखून समजोवची आसात, ओळखनासतना जिवची आसात. बावतिस्म घेतलेली पयस गेल्लीं आसात. तर नव्यो वाटो सुवार्थे खातीर, मिसांवां खातीर तूं उक्त्यो कर. आनी ह्या वाटेन कसली अडखळ आसा ती सकड पयस कर. सलवास हांव तुजी येवजण, तें आमचें देणें न्ही, तुजी कृपा, तुजें देणें आनी तुजो पवित्र आत्मा आमचेर पाठाय.
ही सुवार्थ ऐकून कशें निकोदेमासाक तुवें सत सांगून दिलें, मनशान परत जल्मल्ल्या करीत म्हणजे पवित्र स्नानान जल्मल्ल्या करीत स्वर्गाच्या राजा प्रवेश जावचें ना. देवाचो झुजरूचो मोग केलो की कोणाकी न्याय तीर्प करूंक न्हय. आज आमी कोणाकी न्याय तीर्प दिला जाल्यार आमकां बोगसाणें दी जेजू. आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन तुका आराधन करचे बरी आमकां अभिषेक कर जेजू. आमच्या जिवितांत कितें गुन्हें पडला ते भरती कर दी जेजू. विशेष बाबा हांव मागता पिडेन जी आसात, अंथरुणार ती आसात, आस्पत्र्यांत जीवन म्हण झुजतात, जैलांत ती आसात, जेजू निराशेंत निर्गतीक अनाथ, विधव्यो, विधुरां, कामेली वर्गाचो लोक, शेतकरी वर्गाचो लोक, या तांच्या जिवितांत दुबळीकेत सकल असो लोक घरदार ना, तांचे राडणे तांचे विळापणी आयकोंक ना आनी त्या बंदडेन आसल्या लोकां बरी सिरूसराया मुखांत्र तुवें दिल्लें तेंच सत आयचे सुवार्ते मुखांत्र ह्या भुरग्यांक तूं दी बरोसो दावन तूं तांच्या जिवितांत ये जेजू. तांच्या जिवितांतली हनकर बंदपस बंदड्यो पिडा शेडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान शाश्वत बांदून मोडून पडयता. जेजूचो मोग एका कुटुंबान देंवन येवं दी. फातक्या परिवर्तनची कृपा दी, पश्चातापाची कृपा दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरान भलायकी रक्तान सुटका. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आशीर्वाद घालो. बापू फ्रँकलिन सोजू शो मोगाद येसीस म्हजे खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागात. आमेन.